ओके, आयज तुमी सेक्रेटरीएट गेले, कितें कारण जालें, कितें जालें? सेक्रेटरीन गेलेले आमी सिग्नेचर ड्रायव्ह लोकांचे सायने मारला पळय ते मास्टर प्लॅन जाय म्हणून डिमांडान आनी ते अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट ओल्ड गोवान नाका म्हणून आनी ते आतां आमी आयज 20,000 फॉर्मां सबमीट केला सिग्नेचर ड्रायव्ह लोकांची आनी पयले केलेले 15,000 सो नाव 35,000 लोकांचो डिमांड आहा आमकां अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा नाका आनी आमकां मास्टर प्लॅन जाय म्हणून डिमांड केलेलो सो आमी आतां ऑलरेडी 35,000 सबमीट केलेली आहा आनी हांव जावन आसा फ्रेडी डायस सेव्ह वर्ल्ड एक्शन कमिटीचो एक्झिक्युटीव मेंबर हे फातिमा प्रेसिडेंट सेव्ह वर्ल्ड एक्शन कमिटीचे सेक्रेटरी मिलाग्रीन सेव्ह वर्ल्ड एक्शन कमिटीचे आनी एक्झिक्युटीव मेंबर सेव्ह वर्ल्ड पीटर वियागास एक्झिक्युटीव मेंबर सेव्ह वर्ल्ड एक्शन कमिटी सो आतां आमचो फुडली डिमांड आहा आमकां मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा जाय म्हणून आनी आतां हांव एक सांगूंक सोदता आतां इंग्लंडाक आतां लिव्हरपूल आहा लिव्हरपूल वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को सो थिंगा अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येवन तो आतां वर्ल्ड युनेस्कोन तेमचो तो टॅग काडलो हेरिटेज टॅग काडलो सो सेम आमकां आतां हिंगा गोंयान जालेले नाकात गोंयान आमकां सेम जालें नाका तेकाच लागून आमी हिंगा मास्टर प्लॅन डिमांड करता मास्टर प्लॅन जाय म्हणून आनी आतां आमी हिंगा लोकल MLA एप्रोच केलेले आहा 3 पार्टी गेले लोकल MLAचे कडेन सो तेजे सायडीन आमकां पॉझिटीव सायड मेवलेली आहा म्हणजे तेकाय जाय मास्टर प्लॅन हिंगा मागीर पंचायतीकूय जाय मास्टर प्लॅन आतां गोवोरमेंटाकूच कित्याक नाका तो आजून कित्याक इंट्रस्ट घेयना तो आमकां काय खबर ना तेजे आतां कितें एजंट आहा पळय तो आनी दुसरें म्हणटा ते आतां विश्वजितान TCP मिनिस्टर विश्वजितान लास्ट असेंब्लीक सांगलेले हिंगा ओल्ड गोवा विथीन हेरिटेज झोनान एकूय इनलिगल स्ट्रक्चर ना म्हणून सो आतां लास्ट एक 10-11 दीस फाटीं हेराल्डाचो न्यूज आहा हेराल्ड न्यूज पेपरान हाडलेले आहा 54 इनलिगल स्ट्रक्चर ओल्ड गोवा आहा म्हणून 54 विथीन हेरिटेज झोन बिटवीन सेक कॅथेड्रल टू बॉन जीसस बासिलिका हे दोन चर्ची मध्ये 54 इनलिगल स्ट्रक्चर आहा म्हणून क्लियरली हेराल्डान न्यूज पेपरार हाडलेले आहा सो आतां एकाच लागून आमकां ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जाय कित्याक आमकां इनलिगलिटी थिंगा कांय जालेली नाका म्हणून आतां हांव तेच आतां TCP मिनिस्टराक सांगूंक सोदता विश्वजिताक हे 54 इनलिगल स्ट्रक्चर आहा ते बेगीनचे बेगीन आयडेंटिफाय कोर आनी ते डेमोलिशन कित्याक आमकां हिंगा वर्ल्ड गोवाचो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग आहा तो सांबाळून दवरपाक जाय थँक्यू आतां 45 डेज गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन काबार जातलें जानेवारीच्या 5 तारखेक सगळ्यांनी गोंयच्या सरकाराक जावं एक्सपोजिशन कमिटीक वाखाणल्या बरी मांडावळ केल्या म्हण पार्किंग पिलग्रीम हावजीस आनी ह्या सगळी सुविधा नितळकाय ग्रीन झोन सगळें बरें केलां आतां 45 डेज जाले म्हणटोच हें सगळें काबार एक्सपोजिशन आहा म्हणटोच एक्सपोजिशन हेज्या फुडें बी येतलें फेस्तां हेज्या फुडें बी येतलीं म्हणटो ही फॅसिलिटी जी पळय 45 डेज एक्सपोजिशनाक केल्या ती सरकारा कडेन करूंक जाता ती फुडें बी सांबाळून दवरची कित्याक ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज झोन आनी थिंगा गोंयकारांचें काळीज आसा गोंयचो सायब आसा आनी हो वर्ल्ड हेरिटेज झोन जाल्ल्या कारणान ट्युरिजम आनी जायत्या गोंयकारांचो धंदो तेचेर धरलेलो आसा म्हणटच आमी सरकाराक गोंयच्या लोकांनी 35,000 एप्लिकेशनां दिल्या ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन कोर अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हे काडून उडय म्हण आतां थंयसर 4 फार्म हावजां पास केल्या मार्चान विथ 4 हार्वेस्टिंग वॉटर टँक्स म्हण 100 मिटरांच्यो आनी हे फार्म हावजाक 10 बेडरूम आहाय आनी हार्वेस्टिंग 4 टँक आहाय जाल्यार 4 हेचे फार्म हावजांचे 40 रुमांचें हॉटेल हें आमी ऑपोज करता म्हणून गोवोरमेंटान वो TCPन ही एक न्यू आयडिया काडल्या फार्म हावजां म्हूण थिंगा हेरिटेज डिस्टर्ब करून उडोवपाची म्हणटच हें जाता तितलें बंद करचें मागीर दुसरें एक व्हडलो प्रोजेक्ट थंयसर येतालो तो म्हणल्यार हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर हे मार्चान मोदीन फाउंडेशन स्टोन घायल्लो आनी चीफ मिनिस्टर ह्या फंक्शनाक हाजीर आसलो हे 1000 स्क्वेअर मिटरांचें हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर आनी तें येवपाचें आसलें जी पळय आतां एक्सपोजिशन सेक्रेटेरिएट घायला त्या सुवातेर
जरी तर हे हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर मार्चान तेंच्यांनी बांदलेलें जाल्यार आयज ते एक्सपोजिशन सेक्रेटेरिएट खुंयसर घालपाचें. हेच भाशेन एक प्रोजेक्ट हे 100 मिटरान हाडपाक लागले जाल्यार फ्युचराक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॅग वयतलो. जशे लिव्हरपूल इंग्लंडाक जर्मनीक जायते टॅग तेंच्यांनी काडल्या म्हणटच वर्ल्ड इम्पॉर्टन्स वर्ल्ड गोवा आहा तें वेतोलें आनी गोंयकारांचें पोटूय बी वेतोलें. म्हणटच मागता आमी सरकारा लागीं चीफ मिनिस्टर लागीं एक्सपोजिशन कमिटीचो चेअरमॅन तो आनी इगोज आनी सगळे डिपार्टमेंटां मेळून एक्सपोजिशनाक एक हाय पावर्ड कमिटी आहा तेंच्यांनी एक्सपोजिशन जालें म्हणटच इमिजिएटली ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन करचो आनी जी नितळसाण जे पार्किंग ज्यो सुविधा एक्सपोजिशनान केल्यात त्यो बरे भाशेन फुडें बी सांबाळचे. कित्याक ओल्ड गोवा डेली थ्रू आउट द इयर सुमार 10,000 लोक येतात. देव बरें करूं. ओके, दुसरें तुमी म्हटलें ते टॅग हे आहा तो युनेस्कोचो वयतलो. तुका दिसता ते वचपाक जाणो हेजे डिले करता तुमकां? जायते जाण म्हणटा की गोव्हर्मेंटाचो हिडन अजेंडा आहा म्हणून. आतां तिसवाडीच्या मामलेदार हायकोर्टान 15 दीस पयलीं सांगता ओल्ड गोवा 54 इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा म्हण. जरी तो तिसवाडीचो मामलेदार हायकोर्टाक एफिडेवीट दिता ओल्ड गोवा 54 इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा म्हण जाल्यार हे TCP चीफ मिनिस्टराक ओल्ड गोवाच्या पंचायताक वा गोंयच्या सरकाराक हें खबर ना. हेच्या वयल्यान कळून येता तुमकडे सगळी रिकॉर्ड आहा पूण ते वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट काडून उडोवपाक नश्ट करपाक हे सगळे प्रयत्न चलता अशें दिसता. ना जाल्यार तेणी एक्सपोजिशन जालें म्हणटच इमिजिएटली मास्टर प्लॅन करचो. ओके, आतां तुमचें एक्शन प्लॅन कितें आसतलो? आतां लोकांनी इतले सपोर्ट केला तुमकां सायन करून, तर हेजे फुडें आतां कितें करपाक? आमी हो ड्रायव्ह जो पळय सिग्नेचर आहा तो कंटिन्यू दवरतले टील द गव्हर्मेंट आमकां मास्टर प्लॅन दिव पर्यंत. आनी लोकांकूय आमी गोंयचे उलो मारता ह्या ड्रायव्हाक तुमी सपोर्ट केला तेका लागून देव बरें करूं आनी हेच्याय फुडें आमकां सपोर्ट करचो. आनी आमी एक डिमांड करूंक सोदता TCP मिनिस्टराक जे स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते स्टेट मॉन्युमेंट विथ द बफर झोन डिमार्केशन करचें आहा तितलें. आनी आमकां CMाकूय सांगूंक सोदता आमकां क्लियर ट्रान्सपरंट हे मास्टर प्लॅन जाय. लोकांक जाय पळय तो क्लियर ट्रान्सपरंट मास्टर प्लॅन. थँक्स. तुमी अपॉइंटमेंट बी घेता TCP मिनिस्टर? CMा कडेन सगळेच फावटी आमी आयजूय बी अपॉइंटमेंट मारलो पूण तेणी एकूय दीस दिवं ना. ओके, आनी TCP मिनिस्टर? TCP मिनिस्टराक आमी मागूंक ना कित्याक ताका चेअरमॅन धाडला तुमी? ताका ताका धाडला? कॉपी दिल्या सगळ्यो कॉपी ताका दिल्या. आनी सरकार जरी तर ओल्ड गोवाचें बरें चिंतता जाल्यार हे प्रोजेक्ट थंयसर जे 12 प्रोजेक्ट फार्म हावजीस, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, मागीर हेलिपॅड, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर मडकयकाराची प्रॉपर्टी, लॅटरायट रिसॉर्ट, हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटा लागीं हाडचो नासलो. आनी हेच्या मुखार आमचे कोणा कडेन वर्ल्ड हेरिटेज टॅग गोंयांक हाडपाकूय जावपा ना. म्हणटच सरकारा लागीं मागता आहा तो सगळे मेळून सांबाळया. ताकाच लागून हे आमी जायते जाणांक फॉर्वर्ड केलेली आहा. हे आमी जायते जाणांक फॉर्वर्ड केला कॉपीज. सगळ्यांक आमी कॉपी दिल्या. ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द MLA, ASI सगळ्यांक आमी ही कॉपी दिल्या. सगळ्यां वांगडा मागता मास्टर प्लॅनान हाडपाक आनी टॅग ओल्ड गोवाचो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग आसा सांबाळपाक. थँक्यू.